Emilia Carvalho. आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबात जाता. पोसरेंबाट जोकिम वेगस, अमराल वाडो, मेकाबिदा कोस्ता, बोडे, रिचर्ड जाकिस, केरन, तानिशा कुलासो, वॉल्डेंबाट 2, रॉयसन अफोन्सो आणि वॉल्डेंबाट 1, आतोनेत रॉड्रिगीस. सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबात जाता तेन्ना सायबिणीची विनवणी ह्या कुटुंबात शांती खुशालकाय बरेपण फावस जावंक मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यात सगळे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज आमी सुम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोरता. हे परबे सोमयार आमी विशो घेतला तो म्हणल्यार आपुरबायेचो पूत तो सगल्यांक दादोसपण शिंपडावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो आनी देखून ताणें आपल्या एकल्याच आपुरबायेच्या पुताक संवसाराचें तारोना पासत वोपून दिलो. ही देव बापाची करुणाय आनी काकलूत मनशा कुलाक सणवणेचें कारण जाता आनी उचारा बायली खुशालकाय दिता. जेजूचें कार्य सगल्यांक सोंपून खुशालकाय हाडटलें जालें. जेजू जावन पातक्यांक, समाजाचे देगेक जियेतल्यांक, गरिबांक, अनाथांक, विधवांक आनी पिडेवंतांक देवाचे शिमे नासलेले बरेपण वाडलें आनी ताच्या जिवितान दादोसपण हाडलें. आयज ही आमच्या सुम्या जेजूची पवित्र स्नानाची परब आमकां सगल्यांक जेजून हाडलेलें दादोसपण आमच्या कुटुंबांक, समुदायान आनी समाजान विस्तारूंक आपोवणें कोत्ता आनी हावाव दिता. हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेतना जण एकल्याक आमच्या उतरांक आनी कोन्या वरवीं सगल्यांक देव बापाचें दादोसपण शिंपडावंक आनी अशी ताची आपुरबायेचीं भुरगीं जावंक पावूंक कृपा आनी बल मागुया. म्हजे भयमानो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आयज आमी सोम्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब समरपता. जेजू पवित्र स्नान घेवंक आपलो भौशीक वावर सुरू करता. आयज तो आमी नातालांचो काळ सोंपयता आनी सादे काळांत आमी भितर सरता. तर ही परब आयज आमी समरपता तेन्ना आमच्या जण एकल्याचो बावतिस्माचो आमी उगड्यास करुया. आनीक जें कार्य आमकां जण एकल्याक बावतिस्मा दिसाक पावस जाला तें कार्य आमी दर दिसाक जिवंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातकिओस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर म्हणुया. सर पोतबेदार देवा, आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे भाशेन भाग्य सदांच अखबार मारे सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां महाबडेलो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पोतबेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकुको, सोम्या काकुको, Krista kakrutko,
मोहिमा देवा उजोली आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सोनेस मोला देवा सोगीच्या राया सोनपोत देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासो आम्ही तुका वागणता सोम्या जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे बाप काढाय आमची काकूत कर तू बापाच्या उसऱ्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्याच्या खाती देव बापाचे मोहिमेन जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया थोडं सोबयोगीच राहून तुमचे कास्कीन ते सव तेव्हा मुखात वरात सर पोजबेदार आसनाचे देवा जेन्ना जॉर्डन न्हंयत क्रिस्तान स्नान घेतलें आनी पवित्र आत्मो ताचेर देवलो तेन्ना तो तुजो अपुरबायेचो पूत म्हूण तुवें दोबाज्यान परगटलें तुवें आपणायलोली आनी उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलोली तुजी भुरगीं सदां सुखा मानवलोली आसूं आमच्या सोमया तुज्या पुता जे क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनात आमेन इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचो म्हजे पोरजेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव जेरुजाल्याच्या काळजा कडेन उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात तिचे चाकरेचे दीस सोंपले तिच्या पातकाचे फारीकपण जालें सोगल्या तिच्या खोटेपणाक सोरेस्पराच्या हातांतली दुपेट खास तिणें भोगली एक ताळो आरोडटा ओरोण्यान सोरेस्पराक एक वाट तयार करात ओरोण्यांतल्यान देवाक एक नीट राजमारोग करून दवरात सोगली फालकी बरोण येवंदी दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकल पडून दी सोगली ऊंच खोडपां सोपाट जमीन जावं दी आनी सोगल्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी तेन्ना सोरेस्पराची मोहिमा पुरगोट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुळाक ती दिसतली कित्याक हीं उतरां सोरेस्पराच्या तोंडांतली सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा उंच पर्वताचे तोगशेर चडून वच जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा व्हडल्या ताळ्यान बोब मार जुदाच्या नोगरांक सांग ओ पळय तुजो देव पळय सोरेस्पोर आपल्या पोदवेन येता आपल्या बळान सोगलें तो आपल्या ताब्यान कोत्ता जोयताचें इनाम ताच्या बरोबर येता ताच्या जोयताची सोगली चिन्नी ताच्या फुड्यान वेतात मेंढरां राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता
आपल्या हातांनी मेंदुरल्यांक उखलता, तांकां आपले खांकेन मारून वता आनी पोरां काडटल्यान विसवाच्या जाग्यार पावयता. सोरेस्पराचें उतर. देवाचे उपकार. सोरेस्पराच्या उतराक आमचो सर्वेस्पर आपले पुर्जेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो हे स्रोत आमी हे बरी गावया. सर्वेस्पर आपले पुर्जेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. आनी पावडी म्हणया. सर्वेस्पर आपले पुर्जेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. सोरेस्परा म्हज्या देवा, तूं कितलो तूं व्हरतो, तेजोंत आनी मोहिमेन भरलोलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. माटवा भाशेन तूं मळब विसारताय. जबाब. सर्वेस्पर आपले पुर्जेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. पावसाच्या उदका वयर तुजो निवास बांदताय. कुपाचो तुजो रोत करताय. वाऱ्याच्या पाकोट्याचेर तूं चलतात. वारें म्हणल्यार तुजें दूत. उज्याचे झगझगीत बाण तुजे चाकर. जबाब. सर्वेस्पर आपले पुर्जेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. कितली विचित्र तुजी कर्तुवां सोरेस्परा. केलाय तें सगळें जाणवायेन केलाय. तुज्या रोचणांनी प्रितूम उपोट भरल्या. ओ पळय दर्या कितलो लांब रोन. तातूंत फिरतात इस्पा भायलीं जिवाणी, व्हडले धाकटे प्राणी. जबाब. सर्वेस्पर आपले पुर्जेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. फावो त्या वेळा तूं जेवण दितलोय म्हूण सगळीं तुजेर दोळे लावनूच आसात. तूं जेवण घालीत आसाय आनी तीं पुंजायतात. तुजो सोदोळ हात उगडटाय आनी तांकां पोटभर मेळटा. जबाब. सर्वेस्पर आपले पुर्जेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. तूं तोंड मात धांप, तीं घाबरतात. तूं प्राण मात काड, तीं मरून धुलीत पडटतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार तीं रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें कोत्ताय. जबाब. सर्वेस्पर आपले पुर्जेचेर शांतीचो आशीर्वाद घालतलो. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें, देव मनशा मोदें अंतर करिना म्हूण म्हाका तावें जालां. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रामाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवस्कायेचें शिवर्तमान परगटूंक इस्रायलाच्या पुताधुवांक निरोप धाडलो. तोच सगल्यांचो सोमी. जुआंव स्नान परगटलें तितून तावन गालिलियाक सुरू जावन आख्ख्या जुड्यान कितें घडलें तें तुमी जाणत.
देवान कशे भाशेन नाजाराताच्या जेजू पवित्र आत्म्या आनी शक्तीन मागलो तेंय तुमी आयकलां. वेतांतूय ताणें बरें शिपडायलें आनी देंवचाराचे पदवेक काल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव ताचे सवे आसलो. सरस्पराचें उतर हें. देवाचे वडकार सगळीं उबी रावन उद्गाराक आमी गायन गावया. B9 पान 25, B9 पेज 25 सवो श्लोक आमी गावचो. Survismo तुमचे सवे आसूं, Mateva pormone shuvotoman, Moima tuka somia. जुआंव देवाचें उतर पुरगुट्टालो म्हणून म्हजे फाटल्यान म्हजे वोन बोळवोंत एकलो येता. सोरपोट पडून ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. त्या दिसांनी गालिल्यांतल्या नाजारेत तावन जेजू आयलो आनी सुवावान ताका जोर्दानान स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरना फुडें सोर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान दिवून ताचे वयर थारलोलो ताणें देखलो. आनी स्वर्गांत तावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो व्हड अपुरबायेचो पूत, तुजेर म्हजें दादूसपण आसा. सोम्याचे शुभ वर्तमान, Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या नातालांच्या काळाच्या शेवटाक पवित्र सभा आमकां एक परब दिता आनी ती जावन आसा जेजूच्या बावतिस्माची व पवित्र स्नानाची परब. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, आयचे हे परबेंत जेजू विशीं दोन वस्तू आमच्यांनी नियाळूंक जातात. पयले सुवातेर जेजूचें स्नान जेजूची वडोवक आमकां करून दिता आनी दुसरे सुवातेर जेजूचें स्नान ताका ताच्या मिसावांक तयार करता. जेजूची वडोवक प्रितीच्या भाव भयणीनो आमी पळयता जेन्ना जेजू जुआंवाचें स्नान घेता, किरीत वस्तू थंय घडटात. पवित्र आत्मो एका पारव्याच्या रुपान जेजूचेर थारलोलो दिसता आनी स्वर्गांत तावन एक आवाज येता जो सांगता की जेजू आपलो पूत म्हणून. हांगा आमकां दिसून येता बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. देखूनच जेजूच्या बावतिस्मान जेजू देवा कडल्यान आयला वो जेजू देव हे देवूच आमकां सिद्ध करून दिता. तेच परेन हे जावन आसा नव्या करारान पयलेच फावट आमचो देव त्रिएक देव म्हूण एक सोपूत कसो, एक पुरावो कसो देवूच आमकां दिता. दुसरे सुवातेर आमी पळयता ह्या बावतिस्मांतल्यान बावतिस्म घेतल्या उपरांत जेजू आपले मिसांव सुरू करता. आनी कसलें जालें जेजूचें मिसांव? जेजू आपल्या मिसावांत आपूण याज्ञीक, आपूण प्रवादी आनी आपूण राय म्हूण आमकां दाखोवन दिता. एक याज्ञीक कसो आपल्या मिसावान जायते पावटी
देवाच्या एकवटान रावूंक मागण्यांचें जिवीत जेजू आमच्या दोळ्या मुखार दवरतलो. एक प्रवादी कसो आमी पळयतलो जेजू बरी खबर पुरगोडटलो आनी समाजांत घडटल्या आनी धर्मीक चालींत आसलेल्या वायटाचेर जेजू निशेध मारतलो. आनी एक राय कसो जेजू एक सेवक कसो ह्या संवसारांत वावुरतलो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयची ही परब जेजूच्या स्नानाची परब जाल्यारूय पवित्र सभा आमकां जेजूच्या स्नानांतल्यान आमच्या पवित्र स्नानाचेर व आमच्या बावतिस्माचेर नियाळ करूंक उलो मारता. आमी जाणाव जी सोडवण जेजून आमकां आपल्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं हाडली, ही सोडवण ही कृपा ह्या सातूय पवित्र सभेच्या साक्रामेंतांनी आमकां मेळटा. आनी बावतिस्म जावन आसा पयलो साक्रामेंत जो जाता एक दार कशें, एक वाट कशी ह्या कृपेच्या जिविताक. देखूनच जेन्ना आमी पवित्र स्नान घेता, एक नवें जिवीत देव आमकां दिता. एक कृपेच्या जिवितांत आमी भितर सरता. आनी कसली कृपा काय ही, जेन्ना आमी पवित्र स्नान घेता ही देवाची कृपा आमकां मेळटा. आनी कृपे वरवीं पयलीं आमी पवित्र जाता, आमची सगलीं पातकां देव धुवन उडयता. दुसरे सुवातेर आमी सगलीं देवाची भुरगीं जाता. बावतिस्माच्या दिसाक तावन देव जाता आमचो बाप आनी आमी जाता देवाची भुरगीं. आनी तिसरे सुवातेर स्वर्गीच्या राजाचे हक आमकां मेळटात. वी बिकम द इनहेरिटर्स ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे कृपे वरवीं तुका आनी म्हाका एक वळख मेळटा. आनी ती वळख म्हणल्यार तूं आनी हांव जावन आसा देवाचें एक भुरगें. त्याच बरोबर पवित्र स्नान आमकां एक मिसांवूय दिता. जशें जेजूचें मिसांव हांव तुमकां सांगतालो, त्रिपेट प्रवादी, याज्ञीक आनी सेवक राजाचें, तेच परी आमच्याय बावतिस्मान ह्या जेजूच्या त्रिपेट मिसावान तूं आनी हांव भितर सरता. जसो जेजू याज्ञीक तशी आमी याज्ञीक जालोलीं आसा. जेन्ना पवित्र स्नानांत आमकां हो स्नानाची रीत उगडास आसा जाल्यार याज्ञीक आमकां क्रिस्माच्या तेलान मागता. आनी क्रिस्माच्या तेलान मागप ही जावन आसा एक खुणा दाखोड कोत्ता आमी जेजूच्या त्रिपेट मिसावांत आयस्तावन भितर सरतात म्हणून. जेन्ना हांव याज्ञीक जाता, कसलें कार्य हो पवित्र स्नान आमकां दिता काय. जसो याज्ञीक एक मागण्याचें जिवीत जियेता, पवित्र स्नानांतल्यान तूं आनी हांव जावंक जाय एक मागण्याचें हात्यार, एक मागण्याचो प्रतीक. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगा आमी वी पार्टिसिपेट इन द कॉमन प्रिस्टूड ऑफ द चर्च. पवित्र सभेन दोन तरेची याज्ञीकपणां आसात, कॉमन प्रिस्टूड एंड द मिनिस्टेरियल प्रिस्टूड. आनी बावतिस्म घेतला म्हणटूच सगळीं आमी याज्ञीक जाता. मिनिस्टेरियल प्रिस्टूड म्हणटात ते आमकां जे याज्ञीक जातात, किरीत भाशेन याज्ञीक जातात, याज्ञीकपणाचो संस्कार घेतात, तांकां फावो जाता. आनी देखूनच आमी कॉमन प्रिस्टूडान भितर आसात म्हणटूच पवित्र जिवीत आमी सगळ्यांनी जिवंक वावरूंक जाय. आनी देखूनच आमी जाणाव आमची दोतोन आमकां शिकयता, आमी याज्ञीकां म्हणटूच जेन्ना एक भुरगें जल्मतांच मरणाचे तोंडणीर आसता, त्या भुरग्यांक बावतिस्म लेगून दिवपाचो हक पवित्र सभा आमकां दिता. दुसरें मिसांव जावन आसा प्रवादी जावचें मिसांव. प्रितीच्या भाव भयणीनो, प्रवाद्याचें काम बरें तें पुरगोटूंक आनी तेच बरोबर वायटाचे निशेध मारूंक. आनी देखूनच आमी बावतिस्म घेतला आनी आमी प्रवादी जाल्या जाल्यार ह्या संवसारांत बरें जें कितें आसा तें आमी परगोट करूंक, आमी वावरूंक आमचोच बावतिस्माचो साक्रामेंत आमकां शिकयता. पूण त्याच बरोबर जेन्ना आमच्या समाजांत वायट घडटा, जेन्ना कसलेंय वायट दुसऱ्या मनशाचेर घडटा, ताचेर आड निशेध मारूंक हे प्रवादीक कार्य हो बावतिस्माचो साक्रामेंत तुका आनी म्हाका दिता. आनी तिसरें कार्य, तिसरें मिसांव हो बावतिस्माचो साक्रामेंत आमकां दिता तो तें जावन आसा सेवेचें मिसांव. मुणगे तुवें आनी हांवें आमच्या पवित्र सभेन आसतल्या मनशाचे सेवे साकरेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक जाय.
पूण त्याच बरोबर न्हय आमच्याच धर्माच्या मनशाचे, पूण दर एका मनशाक जो ह्या संवसारान जियेता तांची सेवा करूंक हें कार्य आमकां उगडास कोत्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, पवित्र सभा हे आमकां कार्य दिता खरें, पूण तेच बरोबर आमकां उगडास कोत्ता की दर एका मनशाक एक डिग्निटी देवान दिल्ली आसा, दर एका मनशाक एक व्हडतेपण देवान दिल्लें आसा. देखूनच ह्या सेवेच्या कार्यांतल्यान दर एका मनशाचें व्हडतेपण, दर एका मनशाची ह्युमन डिग्निटी राखूंक हो बावतिजमाचो साक्रामेंत तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. तो आयज जेन्ना ह्या जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आमी समारंभता, आमच्याच बावतिजमाचो आमी आमकांच उगडास करुया. आमच्या बावतिजमाच्या दिसा आमकां मेळ्ळोली वळख आनी आमकां मेळ्ळोलें विसांव आयज परत आमच्या दोळ्या मुखार हाडुया आनी हेच वळखीन दर दिसा आमी वाडूंक आनी हेच मिसांव आमकां मेळ्ळोलें ह्या संवसारान परगटूंक त्या जेजूची कृपा आनी बोड आमकां मागुया. उबी रावुया. आनी वेळार आमचो भावाटायम उच्चारुया. सोतमंतान देवाक सोर पोदवेदार बापा, स्वर्गार आनी प्रितीच्या रुचणारा जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं खूब सांबावलो, आंकवार मरेताय सल्मलो, पोसपला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसांत सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनूच जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें जुब्यान मेल्ल्यांची मोजबी कोणाक येतलो, सोतमंतां पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्ताचो एकठार, पातकाचें बोगसणें, कुडीचें पुनूच जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. हो म्हजो सेवक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. लियो आमचो पाप साहेब, फिलीप नेरी आनी सिमांव आमच्या गवळी बापाक, तशेंच आख्खे पवित्र सभेच्या गवळ्यांनी आपल्या हाताखाल घेतलोले पोरजेक आपल्या जिविताचे देखीन बागिवूनपणाचे जिवे नमुणे ते जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी जे देवाचें सगळें तारुणीक येवजणी प्रमाणे करचें आसा तें सगळें आमी पाळटले. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक नितीन स्वतान आनी कसलोच वेगळोचार कोणी नासतना वागोवंक आनी अशें देशाची कोरी उदरगत करूंक ते बारी वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बाबा, ही मागणी. देवान ह्या नाझारेतच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शक्तीन मागलो. वेता तुवें ताणें बरें केलें. ही जेजून आमकां दिल्ली बरेपणाची देख आमी सगल्या क्रिस्ती बावार्थ्यांनी वळखून घेवंक, आमच्या उतरान कोरण्या वरवीं भोव करून अनितीचेर आड झूज करून आनी समाजांत बरेपण विस्तारूंक आमकां काळजा मनाचो उजवाड फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बाबा, ही
म्हजो सेवक हांवें विचून काडलेलो संतोष म्हज्या काळजाचो. आमी जण एकल्यान देवाचे नदरेन मुखार आमच्या जिविताचें व्हडतेपण आसा तें वळखून घेवंक, सदांच बरें तें विचून काडूंक, वायट पयसावंक, बापाच्या उकुरबायेच्या भुरग्यांक सोंपता तसलें जिवीत आपणायल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमी. दयाळ बाबा, ही मागणी बापायन थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्यात. तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचें मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बिठोन एक आमी गायन गावया. निर्मोल वेड उंड्या सोऱ्याची सी 26 पान 30 आनी 9 सी 26 पेज 39. म्हजे बहीण मानू आयज आमी दुसरें कलेक्शन करतले आमच्या वावरा पासत. तर उदार मनान उदार काळजान तुमी आदार करतले देखून तुका आदीच फुडें देव बरें कर म्हणटा. सर्वस्पराचे सच्चा आसा, तुझी स्तुती करता. उस्तादपणान तुमी आमकां दिलाय तो तुमी दिलाय मुझे म्हज्या बाबा बनेनो म्हज्या तुमचे बलिदान सोड पदविदार्द्या बापाक मानता दसलें सामूर मागात. तुमच्या आदातले बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे भोवीस सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या अपुरबायच्या पुताक परगट केलाय ताचो मानान उगडास काडून आमी हाडल्या ती देणी स्विकार कर. संवसाराची पातकां धुवन काडूंक आपले कोणवळें ताणें कशी दाखयली. ताच्या कुसाच्या बलिदानात तुज्या बाबार्थ्यांची भेटवणी बदलून दी. तूं जियेताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराक उबारताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सोर पदवेदारा सासनाचे देवा सोर काळ सोदताय आमी तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जॉर्दानाच्या उदकांत नव्या स्नानाचो गूट विचित कुणांनी तुवें दाखोवन दिलोय. हे परी मनीस जाल्लो तुजो सोब मनशा मदें करोच आसा म्हूण सोत मनशाक स्वर्गार तावन तुजो ताळो आयकूंक दिलोय. आनी क्रिस्तांव तुज्या सेवकाक आनंदाच्या तेलान मागलाय म्हूण आनी दुर्बळांक सोडवणीची बरी खबर परगटूंक धाडलाय म्हूण आमी ओळखून घेवच्याक पारव्याच्या रुपान ओतमो ताचेर देंवलो. देखून सर्गीच्या पदव्या संगाती ह्या संवसारांत थांबो नासतना आमी तुका वाखाणटा आनी तुजे मोहिमे मुखार निरोंतोरी तुजी स्तुती गायता.
येता तो सुभागी होसाना 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 उंचोली सोबेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड हारीक रगत कोस्ट मरोन सोसूंक आपकोशेन तो पोरा दिनसालो तेदना ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची तेच परी जेवण जातोच थंय कास घेतली तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोऱ्याचे रगत पातकांचे बॉक्सोन मिरच्याक तुमच्या पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगड्यासाक करात बावट्टाचो गुट सोम्या आमी ओडो काथा आमी एकाशीतले पियेता तितले पावली तूं आमारे सोद तुझे मरण गोडा देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनरुज्जीवनपणाच्या उगड्यासाक आमी तुका जिवितांत चुंडोन सोडवची कास भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी तूं सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन बसता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल तिकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लिवा आमच्या भाग्यन बापा आनी फिलीप नेरे आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारीक गोवळी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतले बरोबर तिका प्रिती मोगांत सोपून कर तशेंच पुनरुज्जीवनपणाच्या बरबोशान ओतरून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचो उगडास कर आनी तुज्या काकलुकीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता अशें भाग्यवंतांक कुवार मारे देवाचे बायस सांगाती भाग्य जुजे तिचो पोती भाग्य दर्न दिता भाग्य सुसेवाच सान मिगेल सान फ्रांसीस शावेर आनी सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या संगताक तुका वाखाणूक आनी महिमा गावूंक आमकां फाव कर सो क्रिस्ता तुज्या पुता परबी ताचे वरवीं आनी ताचे संगताक आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सासणाच्या सासणाक म्हज भयण मानू पवित्र स्नाना वरवीं आमी सगलीं देवाची आपुरबायेची भुरगीं जाल्यात आनी आमी सगलीं देवाची आपुरबायेची भुरगीं म्हणटोच देवाची खोशी आमच्या जिवितांत पाळूंक गरजेची आनी जें कार्य पवित्र स्नाना दिसाक आमकां जण एकल्याक फाव जाला तें कार्य आमी जिवंक वावरूंक गरजेचें ह्या दिसांनी आमी सान जोसेफ वाजाची नोवेनां कोत्तात आनी केद भाशेन आमचो गोंयचो पुत्तो आपलें कार्य ताणें ओळखून घेतलें देवाची खोशी ताणें पाळली आनी जेजूक ताणें गोवाय दिली जर ताच्यान जाता जाल्यार आमच्यान जायना आमी तेंच गोंयकार ओके सो आमचें कार्य आमी ओळखून घेवया आनी एक दर दिसाक आमच्या उतरां आनी कन्या वरवीं बऱ्या जिविता वरवीं आमी नीत हाडूंक सोत विस्तारूंक आनी जेजू कवाय दिवंक ते जेजू शिकयले प्रार्थनांतल्यान बोळान करपा सणेकल्याक मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं
तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचो आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां घोस आनी आमकां ताडणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवाड सगळेच परसोर वायटांतले आमकां निवाड त्या करून जिवितांत सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडा राजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोबशान उतरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदका खातीर सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय त्याग राजमूर्ती पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेस क्रिस्तांत वेळच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकाचेर न्हय पूण ज्या पयस शुभेच्छा बाबाट्याचेर दिसकार म्हजे कशे पोरमेंतिका शांती दी आनी तूं सिका एकवटान सांबाळ तुजी आतां राजबोध चलयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याक सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली जेजूक आमच्या गरजान शेवतारा गायन गावुया आशेता खाडीच मोचे D4 पान 40 आनी 9 D4 पेज 49 Swati
प्रार्थूया. सर्वेस्परा ह्या पवित्र देण्यानी दादोशी सावन आमी कालतीपणी तुजी काकलूत मागता. तुज्या एकल्या जोणीत पुताक विस्वासीपणी आयकून आमी खरेपणी तुजी भुरगीं म्हणूक आनी जावंक आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. थोडा सोबीर बसूया. आयच्या ह्या मिसाची मांडावळ करूंक आदार दितल्यांक तशेंच आमच्या कोयराक आमी देव बरें करूं म्हणटा. गेल्ल्या आयताराचें कलेक्शन 98,320 रुपीज. वेनिसडे कलेक्शन ₹10,460. आयज पयलो कुमन्यांव घेता तांच्या आवय बापायक जोमात 9:15 मिसा उपरांत. फाल्यां जानेराचे 12 सांज जुजे वाजाच्या 9 आमची रोमार वेतुली. मीस सांजे 4 वाजता आसतले. बास सुट्टली हांगा तावन 2.5 वरांची. 13 जानेराचे तावन आमचे फिरगोचेन आमच्या आस्काऱ्या बागयोन जुजे वाजाच्या पोरबेची एक त्रिदूम 3 दिसांची ओत्मीक तयारी आमी सुरू कोत्तल्या. 13, 14 आनी 15 सकाळच्या दोनूय मिसार आमी वांटो घेवन हे ओत्मीक तयारीन वांटो घेवचो. तशेंच 13 जानेराचे सांत आनोनीच्या कॉपेलान मिसाचें बलिदान सांजे 6 वाजता. 17 जानेराचे येता त्या सोनवाराक सगल्या तरणाट्यांक एडोरेशन आसतलें सांजे 7 वाजता. 24 जानेराचे आमचो पॅरिश यूथ घडून हाडटात यूथ फेथ 2026. तांकां तुमचो आदार सहकार दिवचो. फुडल्या आयताराक 18 ती भायर 2 मिसा उपरांत डोनेशन घेवंक उबी आसतली. तांकां तुमी तुमचो आदार पाठोवचो. फुडल्या आयताराची मिसांची मांडावळ करूंक 6:30 मीस दुर्गावाडी, 8 वरांचे पॅरिश यूथ, 9:15 कॅटेकिस्ट आनी 5:30 वरांचे विमन ऑफ होप. ह्या सुमानान लोक जातात. जानेराचे 14 रॉनी अंपराईल आनी आलुइस्का लॉरेन्स. जानेराचे 17 नॅशली फर्नांडीस आनी फ्रेया एस्तिबेरो. An eco-friendly fun fete will be organized by the Past Pupil Association of Auxilium High School, Karansale on 31st January from 6 p.m. to 10 p.m. Proceeds will go towards the school development. Please support this noble cause. आशीर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. देखून आयज आमच्या तरणाट्यांची जमात आसा. आतां मीस जाल्या उपरांत तशें आमचो पयलो कोमिन्यांव जातलो येता त्या म्हयन्याक दुसऱ्या आयताराक फेब्रुवारी 8 जातलो. सो मनान दवरचें. आनी डिकनास सांगला ते भाशेन यूथ आमची तरणाटीं हें फेत करून हाडटात. जायतो बरो वावर आमची तरणाटीं करतात आनी ह्या दिसांनी तुमी पयलां आसतलें जायत्यो त्यो वावुरतात. सो आमचो तेंको आनी आदार तांकां आमी दिवया. हे भाशेन देवान तांकां गूण दिल्यात, जे देवान तांकां बरेंपण दिलां तातूंतल्यान वयर सरूंक आमी तांकां आदार दिवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या दिव्या सोब्याचो आनी सर्व उद्भिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढायेच्या दिसा तूं आमकां राब. देवसराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका दोंकी दिवं म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सुर्गीच्या दोलबराच्या कुंवराक देवाचे पोतवेन सोयतानाक आनी सगळ्या खोट्या ओतम्यांक येमकोडान लोटून घाल. कित्याक त्या ओतम्याचो नाश करूंक आख्ख्या संवसाराक सोलपतात. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावया. यू पोस्तीस जुजे वाजा आमच्या बाबा, पान 240 यू 35 पेज 249. बागीवोन जाल्या आमच्या बाबा, विनोद्या तुझी साक्षी दिवं जेजू आपण पोसून
मुख